विधानसभेन जेन्ना आमच्या अध्यक्षान प्रश्न मांडले वेगवेगळ्या विशयाचेर काणकोण ते पेडण्यां पर्यंत लोक येवंक लागले आनी 18 दिसां आशिल्ल्या कारणान आमकां सगळ्यांक मेळप शक्य जालें ना आनी सगळ्यांचो विशय सरकार पर्यंत पावोवपाक किंवा सोडोवपाक आमकां तितलो टायम मेळना पूण जे तरेन करपाक जाय आशिल्लें तें केल्लेंच. ज्या दिसा दुसऱ्या दिसा आमची स्टेट एक्झिक्युटीव मिटींग जाली त्या दिसा अध्यक्षान म्हळें की आपूण दर बुधवारा गोंयचे जनतेक ते म्हणजे पेडणे ते काणकोण पर्यंतचे जे लोक आसा तांकां येवनी खास करून उत्तर गोंयच्या लोकांक तरी पणजे हांगा आपूण आठवड्याक एक दीस मेळटलो म्हणून. आज पयलो दीस आशिल्लो आनी सकाळी 10:30 वरांचो गर्दी हांगा तुमी पळयल्या पिड्या भावांनी की जवळ जवळ प्रचंड गर्दी आज हांगा जाल्ली आसा. ते मागीर पेडणे आसूं काणकोण आसूं सत्तरी आसूं पर्वरी आसूं मांद्रे आसूं सालिगांव आसूं तिसवाडी हे सगळे वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक आज आयले आपले प्रश्न मांडपाक न्याय मागपा खातीर जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें तशें. सो आमी हे चालू दवरतलेत आनी सरकाराच्या ऑफिसरां पर्यंत जे पावोवन सोडोवपाचो प्रयत्न करूंक जाय न्याय तांकां दिवंक जाय. गरज पडल्या मंत्र्यांक मदीं घालून खंय म्हणजे बेजिकली जनतेक खंय न्याय दिवंक जाय आमचे अध्यक्ष करतलो. आनी ही जी आज सुरवात बरी जाल्ली आसा सो दर बुधवारा आमचो अध्यक्ष सकाळचे 11 म्हणजे 10:30-11 ते दनपार 1 मेरेन हांगा बसून पणजे ऑफिसान पणजे कार्यालयान आमचे जे हांगा मिलिटरी हॉस्पिटला फाटल्यान आसा हांगा बसून आमी लोकांक न्याय दिवपाचो पूर्णपण प्रयत्न करतले. कारण एक जी भावना निर्माण जाल्या गोंयभर ते मागीर ल्हान चायच्या दुकानार आसूं ल्हान बारांनी आसूं ल्हान गाड्यांचेर आसूं खंय तरी पेडा सकल आसूं खंय तरी भुरग्यांच्या स्कूल ग्राउंड कॉलेजीच्या ग्राउंडार आसूं किंवा देवळान आसूं किंवा चर्चीनी आसूं मजीद आसूं प्रत्येक कडेन एकूच चर्चा सध्या चालू आहा की विजय सरदेसाय कारण जे लोकांचो प्रश्न मांडटा आनी थडेन पर्यंत व्हरपाचो एक पोट तिडकीन काम करता. कारण तो स्वता एक स्टुडंट मुवमेंटांतल्यान वयर आयिल्लो लिडर आनी आज त्या लेवलाचेर पाविल्लो आसा. आनी ज्या तरेन 18 दीस सरकाराक सोदून काडले खंयच्याच मंत्र्याक सोडले नात वेगवेगळे पब्लीक इश्यूज घेवन चडेक लागले. त्या मागीर कोकोनट सबसिडी आसूं काल आमकां मेसेज आयली की सबसिडी पावली त्या दिसा भुरग्यांचे कदंबाचे बस स्टँडाचे इश्यू आसूं बसी नाशिल्ल्यो युनिव्हर्सिटी वचपाक तांकां बसी रोखडे दुसरे दिसा स्टार्ट जाल्यो. सो अशें जर पळयत जाल्यार वेगवेगळे विशय सोडोवपाचो आमी प्रयत्न करतात न्याय दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी हे चालूच रावतले. आमी लोकां कडेन मागता की दर बुधवारा ते मागीर पेडणे ते काणकोण आसूं तुमी येवचे हांगा आमच्या पक्षा कार्यालयान जे तुमचे प्रश्न जे तुमकां न्याय दिवंक जाय आमचो अध्यक्ष दितलो आयकून घेतलो आनी जे पयशे मोडनासतना म्हणजे सरकार जे कोट्यान रुपया मोडटा सरकार तुमच्या दारी आनी जनता दरबार हांगा पयशे मोडनासतना हांगा न्याय आमी दिवपाचो प्रयत्न करतात. आनी हांव म्हणना की 100% पूण 80-90% तरी लोकांक न्याय मेळटलोच. टायमिंग असो कितें आहा बुधवार दीस? बुधवारचे सकाळी 10:30 ते दनपार 1 मेरेन आनी दर विकाक आमी प्रेस नोट्स इश्यू करतले.